क्रिस्ततई म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, देवान आमकां आनीक वर्तो अवकाश आज दिला ताच्या उतराचो नियाळ करूंक. पदेक जावन आज आमी पवित्र सभेचो एक वर्तो सांत भगिवंत जुजे फ्रिनाडमिट्स हाचें फेस्त कालच्या दिसा आमी आचरण केलें आनी आज ताच्या जिणेचो एक मोठो नियाळ आमी करता आनी मिसांवय आमच्या मिसावांत ताची देख कसली जावन आसा म्हूण समजूंक आमी प्रयत्न करतले. ह्या वेळार तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत हांव करता. देवाचें उतर आमी आयकूंक वचच्या पयलें पवित्र आत्म्याक आमी आमकां दैवीक सक्तेन भरच्याक आमचे संगी रावून सोलून व्हरच्याक आमी आपोवया. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुज्या सक्तेन आमकां भर, राव तूं आमचे सवें म्हण पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें, तुजे सक्तेन आमकां भर, राव तूं आमचे सवें. तूं जिवीत दिवचें उदार, ससनाक वाळची बुजवोंदार आनी बूद देनार, सगळें तूं चलय. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमच्या काळजान नितळ कर तूं आमकां, बापाक बोगोंक ससनाक, नितळ कर तूं आमकां, बापाक बोगोंक ससनाक. सा लुकाचो वांजेल अवस्वर 9 वाक्य 1 पर्यंत. जेजून 12 जाणां आपोस्तलांक सांगाता पयले आनी तांकां सर्व देवसार धांवडोवची आनी पिडा शिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. उपरांत देवाचें राज परगट करूंक आनी पिडेस्तांक गूण करूंक म्हूण तांकां ताणें धाडलें. तो तांकां अशें सांगी लागलो, वाटेक म्हणून कांयच व्हरिनाकात, दांडो, पोतें, बुती, दुडू खंयचेंय नाका, बदलूंक दोगलोय नाका. ज्या घरांत तुमकां स्वागत दितात त्या घरांतच रावा. थंय तावनूच तुमची मुखली वाट धरा. जंय तुमकां स्वागत दिनात त्या शारांतले तुमी भायर वेतना तुमच्या पांयांक लागलेली धूळ सयत फापूड न्हू सोडा. तुमी तशें केल्लें तांचे विरोधीक साक्षांव. आनी ते भायसन गेले आनी हळ्ळेन हळ्ळेक पयन करन सुवार्ता परगट करीत आनी पिडेस्तांक बरी करीत गेले. देवाचें उतर हे वखाणणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततई म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, जेजून आपल्या 12 जाणां आपोस्तलांक मिसावाक धाडच्या पयलें कितें सकड शिकोवन दिली, कितें सकड तांकां मार्गदर्शन दिलें, कशें तांणी सुवार्ता परगट करीत जाय म्हूण सांगलें म्हणल्या विशयान आतां आमी आयकलें. सोम्याचें तें वर्तें मिसांव, सुवार्ता परगट करचें तें मिसांव आपोस्तलांनी हातीन घेतलें
आनी जेजून तांकां दिल्ल्या त्या मार्गदर्शना प्रमाणे ते तांणी केलें. ह्या सोम्याच्या मिसावांत भागीदार जाल्लो एक वर्तो एसवेडिसो सांत जावन आसा भाग्यवंत जुझे फ्रिनाडामिट्स. चायना देशांत ताणें सुवार्ता परगट केली. चायनाच्या लोकां खातीर विशेष कश्ट ताणें भोगले. सुवार्ता परगट करता आसतना चायना लोकांच्या मोगार तो पडलो आनी परत्या रितीन एक मेलफेंक्त जावन मिसा वावर ताणें थंयसर केलो. कालच्या दिसा ह्या परत्या सांताची परब आमी आचरण केली. ह्या वक्ता म्हाका उडास येता ह्या भाग्यवंत मनशाच्या त्या गांवाक दिल्ली ती भेट 2016 इसवेंत इटलीच्या थिरोल म्हणल्या त्या प्रदेशांत ओएस म्हणले ते पर्वत श्रेणी आसा. त्या पर्वत श्रेणीच्या त्या जाग्यार भाग्यवंत जुझे फ्रिनाडामिट्स हाच्या माय बापाचें घर थंयसर तो वाडिल्लो. थंयसर 2 दीस एक तराची रेतीरी करूंक म्हूण एका पंगडा सांगाता हांव थंयसर पावल्लो. आनी भोव अपुरबायसो भोव सोबीत जागो पर्वत श्रेणी म्हणटा आसतना तुमकां कळीत आसा कितल्या अपुरबायची ती सिनरी थंयसर. आनी थंयसर ताचें मलगाडें घर आवय बापायचें घर कितें आसलें तें दवरलां आनी थंयसर 2 दीस मागण्यार नियाळान ध्यानांत आमी करशिल्ले. आनी त्या वेळार भाग्यवंत जुझे फ्रिनाडामिट्स विशयांत सबार संगती समजोवंक म्हाका साध्य जालें. ताच्या जिणे विशयां थोड्यो संगत्या पयलीं आयकल्ल्यो पूण तो जियेल्ल्या तस घरांत 2 दीस रावून ताच्या जिणेचेर आनी ताच्या मिसावाचेर नदर घालता आसतना सबार संगती म्हाका थंयसर वाचूंक मेळ्ळ्यो समजूंक मेळ्ळ्यो. तांतली 5 संगती आज म्हाका वर्त्या रितीन प्रेरण जावन लाभिल्ल्यो त्या दिसा आज तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशी व्हरतां. भाग्यवंत जुझे फ्रिनाडामिट्स चायनांत मिशनरी जावन एसवेडिसो पयलो मिशनरी जावन वावर करूंक गेल्ल्या वेळार एक युरोपांतावन आयिल्लो तो ताची एक चिंता चायनाच्या लोकां विशयांत एक वेगळेंच आसलें. एका तराचो आमी इंग्लिशान म्हणटा प्रिजुडिस्ड मायंड म्हणटात. म्हळ्यार वो लोक संस्कृतीनातलो लोक ह्या लोकांक कांय भावार्थ ना. ह्या लोकांक तशें एक नेगेटीव नकारात्मक चिंताप भाग्यवंत जुझे फ्रिनाडामिट्स तें आसलें. सुरवेर ताणें मिसांव वावर थंयसर आरंभ करता आसतना पूण सोम्याची सेवा करूंक तो फुडें सरलो आनी ह्या वेळार ताचें थंय विशेश परिवर्तन जालें. चायनाच्या लोकांक तो समजोवंक शकलो आनी हो ताचो अनुभव तो ह्या रितीन सांगता. सगळ्यांतल्यान लोकांक समजोवची एकच एक भास जावन आसा ती मोगाची भास म्हणटा तो. द ओन्ली लँग्वेज अंडरस्टूड बाय पीपल एवरीवेर इज द लँग्वेज ऑफ लव. म्हाका न्हू सबार पोटी आमकां दुसऱ्या संस्कृतीचो दुसऱ्या भाशेचो आनी खंयच्या दुसऱ्या जातीचो कातीचो लोक म्हणटा आसतना एका तराचें नेगेटीव चिंताप येवचें आमी पळयता. हांव आमची संस्कृती आमचीच भास आमचेंच खाण आमचो गांव हे बरो उरलाचें तितलें बरें न्ही म्हणलें एक चिंताप थोडे फावटी आसता. असलें चिंताप आसलें जुझे फ्रिनाडामिट्स थंय पूण सोम्याचो मोग ताणें इतल्या गुणायेन अनुभव केलो की तो मोग हेरांक तो दिता आसतना ताचें चिंता बदललें. तो समजलो
की एकच एक भास सगळ्या लोकांक समजोवची, संवसाराच्या सगळ्या लोकांक ती जावन आसा मोगाची भास. ही भास मोगाच्या न्हू आमी उलोवंक शिकाय जाय. आमी खंयच्या जाग्यार आसूं, खंयसर आसूं, आमच्याच मायगांवांत आसूं या परगांवांत आसूं, कसल्या परिस्थिती आमी आसूं मोगाच्या न्हू, केदाळा ही मोगाची भास आमी उलोवंक शिकता तवळ सकड लोकांक ती भास समजता. जेजू म्हणटा जोच्या वांदेलांत 13व्या वस्वरांत 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5 वळींत, जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय, आनी ह्या मुखांतर तुमी म्हजे शिश्य म्हणून लोकांक कळीत जातलें. हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हो जावन आसा मोगाच्या न्हू जेजून आमकां दिलो न्हू उपादेश. हो उपादेश भोव वर्त्या रितीन समजलो भगिवन जुजे फ्रेनाडामिट्स चायनांत तो वावर करता आसतना. आनी ह्या वरवीं तो म्हणटा एकच भास सकड लोकांक समजोवची, ती जावन आसा मोगाची भास. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो, भगिवन तूं जुजे फ्रेनाडामिट्स मिशनरी जावन सोम्याचो पाटलाव करचें म्हणा कितें म्हणून सांगता. तशें एका पत्रांत तो बरयता, एक मिशनरी जावन सोम्याचो पाटलाव करचें म्हजो सॅक्रिफीस म्हूण हांव लेखिना, बगार देवान म्हाका दिल्लें एक कुर्पे देणें म्हणून हांव लेखतां. इंग्लिशांत ते बरयल्लें आसा, आय डू नॉट रिगार्ड बीइंग ए मिशनरी एज अ सॅक्रिफायस ऑफर्ड टू गॉड, बट एज ए ग्रेस दॅट गॉड गिव्स टू मी. सबार पोटी मोगाचें न्हू आमी आयकता कोणें सांगचें हांवें एक ह्या जाग जावचे खातीर, एक धार्मीक जावचे खातीर व्हरतो सॅक्रिफायस केलो म्हणून. हें आमचें स्वाभावीक चिंताप. पूण मोगाचें भाव भयणीनो, आमच्या सॅक्रिफायसाचें की आमच्या त्यागाचें की कितल्याकी वर्थ जावन आसा मोगाचें न्हू सोम्याचें तें देणें. Being a missionary is God's precious gift. देवाचें तें उचित देणें, आनी देव हें देणें एका ना फावो जाल्ल्या व्यक्तीक दिता मोगाचें न्हू. आमी जर तर सोम्याच्या मिसा वावरांत भागीदार जाता तर आमच्या योग्यते वरवीं न्ही, सोम्या जेजूक ताचें मिसांव करूंक कितलेशे दुसरे वाटो आसात, कितलेशे लोकांक ताणें विशेत आसा. पूण जर तर तो तुमकां आनी म्हाका ताच्या मिसावा खातीर विंचता तर मोगाचे भाव भयणीनो, आमी त्या मिसावाक फावो जाल्ली तसली म्हूण अर्थ न्ही. जेजून त्या आपल्या शिसांक विसला विशांत 12 आपोस्तलां विसला विशांत आमी वांदेलांत आयकत हांव. मार्काचो वांदेल 3रो वसो काडले जाल्यार थंयसर 13 वळींत हांवन आमकां सांगलां कोणा सक करताना विसलें ती नांवां आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, ते मनीस समाजेंत व्हड नांव आशिल्ले, पदवी अधिकार आशिल्ले या व्हडली तालेंत आशिल्ले कोणूच ना तातूंत. समाजेक नाका जाल्ले तसले मनीस, अस्कत मनीस, तसल्याक जेजू विंचता 12 जाणांक पवित्र सभेचे ते व्हडले खांबे जावन तो विंचता आनी ताची ते व्हडले मिसावाची ती जबाबदारी तांकां तो दिता. मोगाच्या भावन भयणीनो, सोम्याच्या मिसावांत भागीदार जावचें एक व्हडलें देणें जावन आसा, एक व्हडलें गिफ्ट ताणें आमकां दिल्लें जावन आसा, व्हडलें आमचें भाग जावन आसा. आनी मोगाच्या केदाळा हें आमी वळखून घेता. भगिवन जोसेफ फ्रेनाडामिट्स बरी तवळ तें मिसांव करता आसतना आमच्या काळजांत एक विशेश संतोश भोगता, विशेष संतोष, विशेष आनंद. आनी प्रत्येक जावन विरोधपण अनुभव करता आसतना हो संतोष माजवाना. थोडे फावटी सोम्या खातीर वावरतना सक्ताचो सहकार्य कसरीतीन मेळना, विरोधपण आसता. थोडे फावटी थोड्या जाणांचे आड पांय दिवचे आसता. मोगाचे भाव भयणीनो, हे सकट जिणेचो अनुभव आमकां जाता आसतना जर सोम्यान म्हाका एक व्हडलें भाग दिलां, ताच्या मिसावान भाग जावंक ताणें इतले
कश्ट बापान दिल्ले मिसांव करच्याक सोंसले तर ताच्या कश्टान ती भागीदार जावचे एक देणे ताणें म्हाका दिलां. सांग पावलो आमकां सांगता फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 पयल्या वळांत हेच उतर सांगता. एक देणे सोम्या खातीर वावुरचें, सोम्या खातीर कस सोंसचें हें आमी समजून घेवचें. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमकां दिल्लें सोम्यान आपोवणें, ताच्या मिसा वावरांत भागीदार जावचें, एक याजक जावन, धार्मीक जावन, एक लायक जावन आमच्या बेसा प्रमाणे जें आपोवणें ताणें आमकां दिल्लें आसा, मिसा आमकां दिल्लें आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, तें एक ताणें दिल्लें उचित देणें जावन आसा. ती ग्रेस तो म्हणटा देवान म्हाका दिल्लें एक कुर्पे देणें म्हूण हांव लेखतां. इट्स ए ग्रेस दॅट गॉड गिव्स टू मी. तिसरें मोगाच्या भावानो भयणीनो, भगवंतो जोसे फ्रेंडामिस कश्टा वेळार, आकाता वेळार कशें आमी फुडें सराचें म्हूण सांगता. हर एकल्यांक आमकां आमच्या जिणेंत विविध तरांचे कश्ट अनुभव करचे पडटात. थोड्या जाणांक ते कश्ट ल्हान आसूंक पुरो, थोड्यांचे कश्ट व्हड आसूंक पुरो. थोडे कश्ट आमच्या जिणेंत येवंक पुरो आमी केल्ल्या थोड्या सूख निर्धारा वरवीं. आमी केल्ले ते चॉयस समाज जावना, निर्धार आमचे समाज जावनात, त्या वरवीं थोडे कश्ट आमकां अनुभव करचे पडटात. ह्या थोडे फावटी दुसऱ्याच्या सुखी वरवीं, दुसऱ्यांनी आमच्या खातीर कितें निर्धार केले समाज जायनासतना, तांणी केले विसवण समान आसतना आमच्या जिणेंत कश्ट येवंक पुरो. थोडे फावटी परिसरांत कितें सोडून घडिल्ल्या वेळार, आतां मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जाणां कोरोना पिडे वरवीं सगळो संवसार कश्टोन आसा. ह्या खंय एका व्यक्तीची केल्ली सूख म्हूण सांगूंक जायना, परिसरांत ही आसा. कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी थंयसर आमी पळयता. हांव मोगाच्या भावानो भयणीनो, अशें आसतना आमी कशें कश्टांक फूड करीत जाय. भगवान जोसेफ फ्रेंडामिस म्हणटा, कश्टां आकांता वेळी देवाच्या विश्वासी मोगाचेर थीर फात्येनी दवरून जियेवया, कित्याक तो आमची सदांच जतन घेता. कश्टां आकांता वेळी देवाच्या विश्वासी मोगाचेर थीर फात्येनी दवरून जियेवया म्हणटा. मोगाच्या भावा भयणीनो, देव आमचे तें सदांच विश्वासी जावन आसा. आमी बेविश्वासी जाल्यार तो केदेंच बेविश्वासी जायना, तो सदांच विश्वासी. विलापाच्या ग्रंथांत आमी वाचता 3 वळींत, ताच्या विश्वासी मोगाक अंत ना, हर एक सकाळी तो नवो जावन आसा, जीव जावन आसा म्हणून. ताच्या विश्वासी मोगाक अंत ना. मोगाच्या भावानो भयणीनो, देव आमचे ते सदांच विश्वासी आसा म्हूण केदाळा ते सत आमी वळखून घेता. हर एक आमच्या कश्टा दुखांत, आमच्या पिडेशिडेंत, आमच्या अनवरांत, आमच्या जिविताच्या हर एका संदिग्ध परिस्थितींत तोच आमची जतन घेता, आमकां राखून व्हरता, सांबाळटा. म्हणलो तो भरवोसो आमच्या काळजांत थीर उरता. ह्या दिसांनी आमी पळयता मोगाच्यान कितलेशे जण आमच्या भोंवती कश्टाक वळोवंक जावन निराश जाल्ले, जीवघात केले तसले दाखले आमकां कितले आसात. व्हडले बिझनेसमॅन, व्हडलो वायवाट करनासले, खोरोडाची आस्त आसले मनीस मोगाच्या भावा भयणीनो, जिणे निराश जातात, देदस्पोर जातात, बरवसो सांडटात आनी जीवघात करतात. कित्याक देवाच्या त्या विश्वासी मोगाचेर तांची फात्येनी थीर आसना. पेद्रू आमकां सांगता पयल्या पत्रांत 5व्या वस्परांत 7व्या वळींत, तुमकांच देवा मुखार तुमी खालते करून भेटून दिया, तुमचो सर खंत हुस्को ताका तुमी दिया आनी तो तुमकां त्या बळवंत हाताखाल जैतेवंत करतलो. सोम्याच्या बळवंत हाताखाल मोगाच्या भावा भयणीनो आमी दिसपरते रावूंक शिका जाय. तुमचो सर खंत हुस्को ताका दिया, कित्याक तो तुमची जतन घेता म्हणटा किर्तनगार. किर्तन 50:5-22 वळ. मोगाच्या भावना भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कश्ट आयल्या वेळार, दुखांत आयल्या वेळार, पिडेशिरे वेळार, अनवरा वेळार उडास दवरया. ही उतरां भगवंत जोसेफ फ्रेंडामिसाची. फात्येनी आमी सोम्याच्या विश्वासी मोगाचेर थीर दवरया. चवथे मोगाच्या भावा भयणीनो,
आपल्या मागण्या जिविता विशांत बघून जोसेफ फ्रेनांडीस अशें म्हणटा, मागणे आमचें बळ, आमची तालवार, आमची बुजवण आनी सर्गा राजाची सावी म्हणटा तो. मागणे आमचें बळ, प्रेयर इज आवर स्ट्रेंथ. मागणे आमची तालवार, प्रेयर इज आवर सोड. मागणे आमची बुजवण, प्रेयर इज आवर कन्सोलेशन. मागणे सर्गा राजाची सावी, की टू पॅराडायस. मागण्याचे मोगाचें बळ आमच्या जिवितान विशेष जावन आसा. हें व्हडलें बळ बघून जोसेफ फ्रेनांडीसान अनुभव केल्ले ताच्या जिवितांत. ताका मस्त कश्ट आयिल्ल्या वेळार, पिडाशिडा आयिल्ल्या वेळार त्या मागण्याच्या बळान तो थीर रावलो. मागण्याचें बळ ताचें इतलें विशेष जावन आशिल्लें की केदींकीच तो कोणाकी दुर्सोंक वचोंक ना, कोणाचेरय तो बदलाम घालूंक वचोंक ना. पगार हर एक संगती ताणें सोम्याक समर्पण दिलें. हर एक संगत त्या मागण्याच्या खऱ्या स्पिरितान तो सोम्याता विशेष सकत आपणावन ताच्या मिसावांत तो फुडें सरलो. मगाच्या भावना भयणीनो, आमी मागण्याचे शिपाई जाय. वी शूड बी द सोल्जर्स ऑर वॉरियर्स ऑफ प्रेयर वॉरियर्स म्हणटात. मागणें म्हळ्यार मगाच्या भाव भयणीनो आमकां खाली एक सदां दिसपडटें कितें मना मंत्र घालचें न्ही. मागणें म्हळ्यार देवा थंय एक जिवो गूंड संबंद दवरून जिवचें. Prayer is an intimate relationship with God. आनी तो गूंड संबंद मोगाच्या भाव भयणीनो केदार आमचो सोम्यात आसा. तो संबंध आमी आमच्या पेल्याथंय, एकामेकांथंय, सगळ्या प्रकृतींतय दाखोवंक शकता. मागण्याचो स्पिरीट म्हळ्यार तो जावन आसा. जेजून आमकां शिकयल्लें तें आमचें बाबा मागणें असो सारांश बी पळोवंक जाल्यार तेंच आमकां सांगता. मागण्यांत आमी देवाची खुशी सदांच सोदूंक प्रयत्न करता. देवाचें राज आमचें तें येयचें म्हणली ती आमची खतखती आशा मागण्यांत आमी व्यक्त करता. आमच्या हर एका गरजांत आमचो सोमी पावता. कितें आमी जावन आसा, कितें आमचें जावन आसा, तें सगळें देवाचें आमकां मेळिल्लें धर्मार्थ देणें म्हूण आमी वळखून घेता. आनी आमचें जिवीत आमी संपूर्ण तरान देवा समर्पण दिता. तो जावन आसा मगाचें मागण्याचो स्पिरीट. आनी तसलें तें मागणें त्या मागण्यांत विशेष सकत आसा, विशेष बळ आसा. हर एक तराचें वायट फूड करूंक, त्या वायटाचें जैत व्हरूंक थंयसर एक विशेष कृपा मेळटा, मागण्याचें तें बळ. आनी असलें मागण्याचें बळ आपणावंक बघून जोसेफ फ्रेनांडीस ताच्या जिविता मुखांतर आमकां उलो दिता. आनी माने मोगाच्या भाव भयणीनो, बघून जोसेफ फ्रेनांडीसाची एक आशा जावन आशिल्ली. ताची खतखती आशा ताणें व्यक्त केली. तो म्हणटा, आय वूड लायक टू बी अ चायनीज इवन इन हेवन. हांवें तुमकां सांगलें चायना लोकां विशयांत एक कीळ लोक म्हणलो मनोभव तसो पयलें आशिल्लो. सुरवेर ताणें मिसांव आराम करता आसतना, पोंदू दीस वेता आसतना, म्हयने पाशार जाता आसतना, वर्सां वता आसतना तो चायना लोकांच्या मोगार पडलो. ताची मुस्तायकी, ताची सगळें चायनान लोकां घालच्या बरीच ताणें घालूंक सुरू केलें. तांच्या मदीं तो एक जालो. आनी तो म्हणटा, हांव हांगा मात्र न्ही, संवसारान मात्र न्ही, सरकारी एक चायनीज जावन जिवंक आशेता. ससनाच्या ससनाक हांव चायनीज जावन जिवंक आशेता. म्हणजे मगाचें न्हू परिस्थिती ताच्या जिवितांत ज्या लोकां खातीर तो वावुरलो तांचे थंय तो एक जालो. तांची संस्कृती ताणें स्विकार केली. तांचो तो मोग ताणें स्विकार केलो. सोम्याचो मोग तांचे संगी ताणें वांटून घेतलो. आनी त्या वरवीं तो सांगूंक शकलो, आय वॉन्ट टू बी अ चायनीज इवन इन हेवन. सरकारी चायनीज जावन जिवंक आशेता. मोगाच्या भावना भयणीनो, आज ह्या वर्त्या संतांचे जिणेचेर आमी नियाळ केलो आसता. ताच्या जिणेंतावन आमी खरें प्रेरण जोडया आमच्याय मिसावांत, आमच्याय भावार्थी जिणेंत. मोगाची ती भास दिसपडते आमी उलोवंक प्रयत्न करया.
देवान आमकां वर्तेक देणे जावन ताच्या मिसावांत भागीदार जावंक दिला म्हणलें सत आमी वळखून घेवन सोम्या खातीर सोम्याच्या मोगा खातीर आमी तो मिसाव वावर मुंदरसया. इतले मात्र आमच्या हर एका कश्टा दुखांत पिडेशिडेन सोम्य आमच्या सांगात रावून निरंतरी आमकां सांबाळ व्हरता, चलोवन व्हरता, ताची सकत आमकां दिता म्हणलें तें सत वळखून त्या सोम्या ते दिसपरत आमी रावया. आमच्या दिसपरत जिवितांत मागण्याचें तें बळ, मागणे एक तलवार जावन, मागणे एक बळ जावन, बुजवण जावन, सरकाराची सावी जावन आमी स्विकार करया. इतलें मात्र न्ही, सदांच सोम्याची आमी जावन जियोंक विशेश जावन आज आमी करपा मागया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी थांबया. मागया आमी ह्या वेळार सोम्या जेजू बगेव जुजे फ्रेनाडा मिर्साक चायना देशांत सुवार्ता परगट केल्या ह्या वर्ता मिशनरीक आज आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताच्या जिणे विशयांत आमी नियाळ करता आसतना सोम्या तूं आमकां तुज्या मिसावा विशयांत कसलो मनोभव आमचे तें आसा जे म्हूण सांगताय. वय सोम्या ह्या वर्ता संता खातीर आमी अर्कां दिता. तुज्या मोगान ताचे काळी सदांच पेटताले. चायनाच्या लोकां खातीर आपणाक संपूर्ण तरान ताणें खाली केलो, समर्पण दिलो. तुजो मोग ताणें वांटून घेतलो. विशेष त्याग सॅक्रिफायस करून तुज्या मिसावान तो भागीदार जालो. पूण त्या त्याग सॅक्रिफिसांत तुवें दिल्लें तें देणें तो वळखून घेवन जियेलो. वय सोम्या आज तुवें आमकां त्याच मिसावाक आपयलाय. जशें शिसांक तुवें धाडलें ताकीद दिवन कशें तांचो वावर तांणी करीत जाय म्हूण त्याच प्रमाणे आमकां हर एकल्यांक तुज्या मिसावान तुवें भागीदार केलाय. सोम्या जेजू तुवें आमकां दिलें तें मिसावान मुंदरसून व्हरता आसतना आमच्या काळजांनी तो दैवीक मोग सदांच पेटासो कर. तुज्या मोगान आमचें काळीज लास अशें कर. आनी तसो मोग आमच्या भावा भयणी ते वळखून भाव भयणीक आमी वांटून घेवंक आमकां सोम्या तुजी कृपा दी. मिसावांत आमी वावर करता आसतना सोम्या हर एक आमच्या कश्टा दुखांत तुजो आदार आसा म्हणलें सत वळखून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. मागण्याचें तें विशेश बळ आमी आपणावंक सोम्या तुजो आदार आमकां दी. हर एक आमच्या जिविताच्या संदर्भार आमचो भावार्थ आमचो बरवसो तुजें तें थीर करून जियोंक सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां तूं फाटय. आनी तुज्या पवित्र आत्म्या थंय आमी तुज्या मिसा मुंदरसूंक आमकां तुजो आदार लाभय. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भोवनो निवडून तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे इरादे अशे जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस भेटयता जीवन मोरास लंडन तावन. काजाराच्या वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस भेटयता सुबोध आनी डायना डिसोजा गोंयांत तावन. पाऊल आनी मॅटिल्डा डिसोजा वेलेन्सिया तावन. आनी तशेंच अर्गां मीस भेटयतात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन, रोहन कोरेया पलेमार तावन, अविनाश डिसिल्वा अंधेरी तावन आनी रोहन कोरेया पलेमार तावन. आनी तशेंच इराद्या खातीर मिसां भेटयतात विना वी फोटाडो, जेनेवी डिसोजा पवय तावन, बऱ्या भलायके खातीर प्रज्वल डिमेल्लो कुवेट तावन. आनी तशेंच सरिल्ल्या आत्म्या बसोत आमी मागया. पुलकदनींतल्या आत्म्या बसोत मीस भेटयता शांती नोरोना कुवेट तावन, सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन, देवादीन एडविन डिसोजा मजगांव तावन, देवादीन एलियास मचादो ताने तावन, देवादीन आयरीन डिकुन्ना कांदिवली तावन, देवादीन अगस्टीन मेंडोन्सा पिलार तावन, देवादीन एंटोनी सल्डाना उडुपी तावन, देवादीन पीटर मस्करिनस विल्ली क्रास्तो मार्गरेट क्रास्तो ब्रह्मावर तावन. कुटुंबांत अंतरलेला बसोत मीस भेटयता एल्विरा डिसोजानी कुटुंब उडुपी तावन, देवादीन एंटोनी सल्डाना उडुपी तावन. ह्या सर्व इराद्या खातीर आनी आमच्या इराद्या खातीर आमी मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. प्रवेश गीत आमी काडया. दैवी गायना बुकांत A4 पेज 20 A4.
एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जीव कत्रेकता. मंदिरांत या तुझ्या एकठांय आमी जावन भक्तेन आमचो भावार्थ परगट करता, पातकी जिणी सारून जिवच्याक मोगान आधार वेसाव तुझे बापा मागता. एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता, एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जीव कत्रेकता. आज सोनवाराचो दीस जाल्ल्यान हे मीस आमी मोरयेक मान करून भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या देवस्तुतेचो विशय जावन आसा भावार्थ. भावार्थ म्हळ्यार कितें? देव सर पदवेदार, देव सर शक्तिवंत, असाध्य जाल्ल्यान ताका कितेंच ना, तो साध्य करून दाखयता. देवाच्या ह्या वर्त्या काकुळतेचेर, वर्त्या सक्तेचेर पातयेवन आमी आमची दिसपडटी जिणे जिवोवचें जावन आसा भावार्थ. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भावार्थ आमच्या जिणेंत एक मुख्य भाग जावन आसा. जर तर आमच्या जिणेंत भावार्थ ना, देवातय आमकां भावार्थ ना, आमच्या क्रिस्ती जिणेक मोल ना. देखून आयच्या मिसाच्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. जर तर खंयच्याय संगतींनी आमच्या जिणेंत कश्ट आनी अडचणी आयिल्ल्या वेळार आमी देवातय दुबाव करून आमचो भावार्थ उणो केल्या जाल्यार आमी पश्चाताप पावोन आमी प्रत्येक तरान मागया, सोम्या सडय आमचो भावार्थ तुजे थंय आनी तुज्या उतरांत थंय म्हणून प्रत्येक तरान मागया. देवाचो वर्तो मोग जाणा जावंक, देवाची वर्ती सकत जाणा जावंक आमी ह्या वेळार, ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक तरान मागया. आमच्या पातकांची दूख धरून आनी देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाने मागून. देखून आमी सकट सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्वपददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांची दोनानुसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून सदां संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपददार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, Krista kakulut कर, Krista kakulut कर, सोमिया काकुlut कर, सोमिया काकुlut कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बग्यो नित्यांकवार मरयेचे विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
हेब्रेवांक बरयलेल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसांव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनांत त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले. भावार्था वरवीं तें आब्रामान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशें मेळसो आसलो त्या गांवांक वचोंक तो भायर सरलो. आपलें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यार आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक थंबांत तो जियेतालो. देवाची तीस बसवणी घेतले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले, कित्याक देवानच येवजिलें आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडलेल्या शहरांत जियोंक अब्राहम राखून आसलो. भावार्था वरवींच साराक गर्भेस जावची सकत मेळिल्ली. आवय जावची प्राय तिका उतरलेली जाल्यार आपणाक बसवणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या भावार्थाक लागून मरोंक लागीं पावल्या एक मनशा तावन मळबा वयल्या नखेत्रां बरी आनी दर्यावेळ्याच्या रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजली. भावार्थांतच हीं सगळीं मनशां मौन पावलीं. देवान बसयल्लें तें तांकां लाबोंक ना जाल्यार तें सगळें पयस जावन ताणें पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो. आपूण संवसारांत परकी आनी वाटसरी म्हूण तांणी उक्त्यान सांगलें. अशें सांगतालीं आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हूण स्पश्ट दाखोवन दितात. आपूण सोडून भायर आयिल्लीं त्या गांवा विशयांत तीं चिंता करीत आसलीं जाल्यार थंय फाटीं वचूंक तांकां कसलोपणी संदर्भ मेळटो. पूण तीं सकड एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशितालीं मनशां. देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना, कित्याक तांणी ताका एक शहर तयार करून दवरलां. अब्राहम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. बसवण्यो ताका लाबुल्ल्यो जाल्यार आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशयांत देवान म्हळें, इजाका मुखांत्र तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवांत उठोवपी पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवांत जाल्ले बरी तो ताका पाटी मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. जशें काळा उपरांत काळांनी ताच्या भाग्यवंत प्रवाद्या मारिफात ताणें बसयिल्लें, तशें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका शातिवंत सोडवणदाराक आमच्या खातीर पाठयला. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर्व सक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उडास दवरून सदां आपलें केल्ल्या पवित्र सल्ल्याचो अशें ताणें म्हळें. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सपूत घालून आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमी भियाविणे ताची सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताच्या मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवान संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो. पुताचेर विश्वास दवरतात तांकां ससनाचें जिवीत मेळटा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
त्या दिसा सांज जाताच आमी पोलतोडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या सिसा लागीं. तेदवान तांणी लोकांक दान सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर माचवेय आसले. तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारां माचवा भितर मारून माचवो उदकान भरोन आयलो. तरी जेजू सुंकणाची हुशार तकली तेंकोण न्हीद काडटालो. शिसांनी ताका जागोन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय मू. जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. देवाचे उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, केदाळ आमच्या जिवनांत अणवरां येताना, कश्ट येताना, संकश्ट येताना आमी कंगाल जाताव, देदेस्पर जाताव आनी भियेताव. पूण जेजू आमचे सांगी आसल्यार ताका आमी पळयना तर आमचे थंय भिरांत येता. आमकां कोण बचाव करूंक सकत ह्या कश्टांतलें, ह्या परिसरांतलें, ह्या दुखांतलें, कित्याक जेजू आमचे संगी ना. केदाळ जेजू आमचे संगी ना, केदाळ आमी जेजूक वळखना, केदाळ आमकां जेजूचेर पातयेनी सुकता, तेदाळ आमकां भिरांत आमी कंगाल जाता, देदेस्पर जाता. तेंच घडलें आपोस्तलां थंय. जेजू आसलो तरी जेजू न्हीद काडटलो, जेजूचेर तांकां तितली बरो असो पातयेनी नातली, आमी बुडता म्हूण ताणें चिंतलें, भियान ते थरथरले. पूण जेजू कितलो व्हरतो आनी ताची सकत कितली व्हरती म्हळ्यार हाच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा. आपोस्तलांनी बोब मारिल्लीच, आमी बुडोन मरता, आमकां बचाव कर. जेजू उठता आनी दर्याक, पयल्या वाऱ्याक बेश्टायता आनी दर्याक म्हणटा, चूप राव, थंड जा. आनी थंयसर सगळें शांत. कसलें परिसर थंयसर उदेलें, कश्टांचें परिसर. जेजूच्या एकाच उतरांत सगळें शांत जालें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत थोडे पटी तशेंच घडटा. सगळें शांत आसता, बरेपणूच आसता आनी एकाच परा थोडे पटी आमच्या जिवनांत थोडी अवघडां घडटात, कश्ट येतात, जावं दी पिडे वरवीं, जावं दी घर सांबाळच्या मनशाच्या मरणा वरवीं, ह्या विविध कारणां निमती, विविध सन्निवेशा निमती आमच्या जिवनांत कश्ट आनी संकश्ट येताना आमी कंगाल जाता, देदेस्पर जाता आनी आमी भियेता. आनी तवळ आमी चिंतूंक पुरो, ह्या कश्ट आनी संकश्टा मदें आमकां राखचो आनी सांबाळचो देव आसा की आमी दुबावता आनी आमचो भावार्थ दंडळटा आनी भावार्थ उणो जाता. पण असल्या संगतींत आयचें वांजेल आमकां सांगता, आमी देवाक उलो मारल्यार, सर संगतीवन देवाक, सर पद्यो देवाक उलो मारल्यार तो असाध्य असलें साध्य करून दाखयता म्हणल्यार आमकां सांगता. तें पयलें चिंतप आयचें आमच्या रिफ्लेक्शना खातीर. आमच्या कश्टा संकश्टा वेळार आमी देवाक उलो मारल्यार ताचेर पातयेवन तो असाध्य असलें साध्य करूंक शकता, सगळें शांत करूंक शकता म्हणल्यार आयचो वांजेल आमकां सांगता. दुसरें, देवाची सकत ही कितली वर्तीक म्हणल्यार आमकां आयचो वांजेल सांगता. तो दर्याक सांगता, चूप राव, थंड जा, वाऱ्याक बेश्टायता. कित्याक तवळ जुदेवांच्या चिंतपा प्रकार दर्यांत देंवसार आसात आनी देंवसारची सकत इतली की ह्या देंवसाराच्या सक्ते मुखांतर वरवीं ह्या दर्यांत वारें वादळ उब जाता. तें थंड करचें कोणें, तितली सकत देंवसाराची. पूण त्या सक्तेक थंड करी जाय तर जेजूची देवाची सकत कितली वर्ती जायनाका. मार्काच्या पयल्या अध्यायांत 25व्या वळवेंत अशें आमी वाचता. एकल्या देंवसार लागल्या मनशाक जेजू कडेन हाडटा आसतना तो ताका सांगता,
थोंड दांप आनी भायर सर ह्या मनशा तावन आनी तक्षानच असो देंवसार ताका सोडून ताचे तावन भायर वेता. केदी वर्ती सकत जेजू खंयचीच सकत ह्या संवसारांतली ह्या जेजूच्या सक्ते वयर जैत व्हरूंक शकनात. ताका खाल जावन चलतात. थोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन तूं भायर सर आनी हांगासर उतरां पळया, चूप राव आनी थंड जा. त्या दर्याची त्या देंवसाराची सकत कितली वर्ती जाली, कितली भयानक तरी देवाच्या सक्ते मुखार तें कितेंच न्हय. देवाचो एकच एक शब्द पुरो, चूप राव आनी थंड जा आनी थंय तर सकड शांत समाधान. मगच्या भावण आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार दगदणी आमकां भोगूंक मेळिल्ल्या वेळार पिडाशिडा आमकां वेळ्ळ्या वेळार आमी खंगाल जावचें न्हय, भियोवचें न्हय. आमकां सांबाळचो आनी आमकां राखचो शक्तिवंत देव आसा आनी ताचेर पाती येवन आमी ताका उलो मारल्यार तो सगळें शांत समाधान सगळें सम करूंक शकता म्हळ्यार वाचप आमकां सांगता. देखून ह्या वर्त्या देवाच्या काकुळतीचेर मोगाचेर आनी सक्तीचेर पाती येवन आमी आमचो बोवार्थ पाती येवन आमी सांगया, मोरये बरी कशें मोरयेन बोवार्थ उसारलो की देवा ते आमी सोम्या आमच्या उण्या भावार्था खातीर आमी पश्चाताप भावता. सडय आमचो बोवार्थ. आमेन. गीत संको D10 पेज 42. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता, कृष्णारंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष भरीत काळजांनी कानी कानवेता, उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. के सोमिया मोगान तुंगे आमी दिवची कानी तुंगे. आशीर्वाद घाल दयेन तुंगे, तिचे सोवे आमकांच तुंगे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोतेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या आतंतें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी केपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकवार मयेतावन जल्म घेतना तिचें अंकवारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां बारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोतेदारांनी ससनाच्या देवा, सव काळी आनी सव ते आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांकवार मुरयेक आमी नमन करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणता, तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो आनी तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखाणतात. तांचे सांगता आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूर्ण सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय, पूर्ण सर्गी तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मराणचो सवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसंक तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. Gesù melo, Gesù ci manzala, Gesù novian yetolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमच्या मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुणा जिवंतपणाचो बरोसो दवरो मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळेक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुआर मुरे देवाचे माय सांगाती, सांजुजे तिच्या पती सांगाती, बागेवन थम दत आनी सव काळून तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेल्या प्रार्थना धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकयो, तुझे कुशी सगळा जाता तशी सुमसरान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पतकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांती सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कितें स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम दतांबळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळेच्या जेवणाका पयली आम्ही सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजें म्हणचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली सुमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना सुमी संगी आसतना बेंबिरांत म्हाका ना सुमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना अत्रेगाच्या कुमगाराच्या मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजारा सहाय म्हूण हांव पाती येता खरोच हजारा साय म्हूण हांव पाती येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुवें आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें ताव न्हू केदीकच हांवें केदिंगस हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया खणवळ्या बापा भाग्यवंत अंकार मोरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्या देखून आमी संतोश बरे जाल्या आनी विश्वासान तुका आमी उलो मारता तेच अंकार मयाची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फाव जाल्या सोडून दाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट तेल्या पासत मागणे सर पदेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी रशनांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिडा बेगीनच ना कर पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडिचें जावं सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावरेड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगते मेटां काडिचें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार निमाणें गीत P3 पेज 194 जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार शिसां सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ उठले शिसां सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ उठले ओन्या भावार्थ्या तुवें वाचयलें जेजू म्हाका तुजेर भरवसो ओन्या भावार्थ्यांक तुवें वाचयलें जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार